विसापरा न्यूकार बुधवारा बाणावले मतदारसंघान थळाव्या आमदारान अस्मिताय दीस मनयलो। जनमत कौला वेळार गोंयकार एकठांय आयिल्ले म्हण गोंयच्या आयच्या पिळगेक हो दीस पळोवपाक मेळटा अशें ह्या वेळार थळावो आमदार चर्चिल आलेमा उलयला। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आसपाक जाय पूण त्या टायमाचेर हांव सांगूंक सोदतां जरी तरी सगळे कॅन्डिडेटान वोट घातलेलो आनी तर हिंदू बान आनी मुस्लीम बान जर घायले जाल्यार आमी ओपिनियन पोल जिखपाचे न्हू, ओपिनियन पोल आमी पळोवपाचे। हे हांव तुका ओपन कोणाकूच चॅलेंज म्हजी, कित्याक ते टायमाचेर हिंदूय भाव जे आशिल्ले आमच्या बद्दल तो आवदी आसा, हे आवदीन कितलें काम केलां ते हामिलीन कितलें काम केलां म्हाका खबर आसा। हे भाशेन बाब ब्रदरान सांगलां ते सारकें 25 ते 30 ते 35% हिंदू भाव आमच्या बरोबर आशिल्ले। आज भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मोलुमेंत कितले कोण गेले, कित्याक तो पयलो चीफ मिनिस्टर म्हणून इतल्या कामाक। अरे पयलो चीफ मिनिस्टर म्हणून तर इतल्या मोलुमेंत येता जाल्यार गोंया सांबाळटा तो मोलुमेंत कित्याक येना हें तूं म्हाका सांगपा जाय। ओपिनियन पोलाचो त्या सगळ्यांनी आमचे तकले बसल्यात। हुंय रस्त्यार वच, अरे बाबा चर्चिला घर हुंय मालूम नाही म्हणटा तुका, अरे कोणाला घर हुंय मालूम नाही उतर आयज येता, म्हाका खबर ना म्हणून कोण मेळना, सगळे मालूम नाही जाले आयज गोंयांत। दीस द रियलिटी। आता इम्पॉर्टंट काम गोवा म्हाका ती आर्टिकल वाचाय, दॅट इज अ फॅक्च्युअल आर्टिकल। एवरीथिंग वर्ड देयर इज करेक्ट, लॉ इज करेक्ट, फॅक्ट्स आर करेक्ट। आय डोंट रायट एनी रबिश। वेन आय रायट हांव हिस्ट्री चॅक करून